आज आम्ही हांगा पुलीस स्टेशनाचेर येयले तांकां एक कंप्लेन दिवपाक. आयकले जातलें लास्ट फ्यू डेज जायत्यो घडणी घडटा हिंगा बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी. 27th नायट ओन्ली एक इन्सिडंट घडलो आयकलां आनी थिंगा एक चोडा दोले पुलिसांनी आनी सीएमाकूय त्या दिसा कॉल करून इन्फॉर्म केले आनी एसपीकूय इन्फॉर्म केले एच.एस. जालमू. तेज उपरांत जायते इन्सिडंट वो एक्शन जालें तेज उपरांत. आतां काल कोणा 9 जाण 8 जाण चोडान दोले 9 जाण चोडान दोले आनी काल आनी खंय रेड जाल्या. See, what is happening is a lot of prostitution and human trafficking is going on in this constituency. This constituency was very peaceful. So केन्ना मायको ना पयलें पूण आतां चड वाडोलां. सो हे हिसपान आमी पीआयक सांगो येयल्ले की मातशें एक्शन जावपा जाय आनी हें बंद जावपा जाय. दुसरें म्हणल्यार हांव मागतां आमच्या लोकल आमदाराक आयकलां न्हू आमदार बाळ सगळ्या भोंवता गोंयांत सांबाळपाक. आज काणकोण आसलोलो नुव्या भोंवता पूण बाणाल इग्नोर केला. सो ही शूड ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन दीस थिंग्स विच आर हॅपनिंग विच आर नॉट गुड फॉर स्पेशली फॉर आर टुरिजम बींग अ टुरिजम बेल्ट. हे आमचे नोंदणी हाडला पुलिसीचे एक एक्चुअली इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू तो. आज चल जाल्यार नॉर्थ गोवा मातशें चड रॅम्पंट जाला आनी सावथाकूय कॉमेस जावपा लागला. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली ही जी एक्टिविटी चलता ती आमगे गोंयकार कोन्ना हे गोंयकार कोन्ना हे सगळे कोण शार्मा म्हणटे बायले कोण एग्रेस्ट केला आज कोलवाक आनी शी वॉज रनिंग दीस प्रॉस्टिट्युशन रॅकेट. सो हे भायले येवन हिंग धंदो करता नांव कोणाचे पेडे जाता आमचे गोंयकारांचे. सो इम्पॉर्टंट जाता आतां दुसरी म्हणटा ते ट्युरिस्ट आमगेले गोंय ट्युरिस्ट कसले येता फॅमिलीज कम टू हॅव अ गूड टायम अँड एन्जॉय द गोवन ब्युटी म्हणटा ते भाशेन. बट हे भाशेन जर तर टुरिजम आमचे दुसरेच यू टर्न घेतले and it might become tomorrow a sex tourism destination जावपाक शकता. सो आदी फुडेंच आमी आज पुलिसी बॅट केल्या तांकां सांगलां पेट्रोलिंग वाडोवपाक आनी टू स्ट्रिक्टली मॉनिटर सच कायंड ऑफ एक्टिविटीज आनी चड करून हे रातचें जाता. सो वी हॅव टू पुट अ स्टॉप टू इट्स एट इट्स बार्डोली म्हणटा ते भाशेन.